शुक्रारा आमदार बाबूश मोन्सेरात हाणें आपल्या आमदारकीचो राजीनामो दिवन युनायटेड गोवन पक्षांत प्रवेश केलो। उदय मडकयकार हांणी बाबूश मोन्सेरात आनी रमाकांत बोरकार हांकां यूजी पक्षांत प्रवेश दिलो। बाबूश मोन्सेरात पणजेच्यान जाल्यार रमाकांत बोरकार कुठ्ठाळेच्यान वेंचणूक लढयतले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। लीडर बाबूश मोन्सेराताचे आनी सांबाळचो सरपंच बाब रमाकांत बोरकार यांचे युनायटेड गोवन पार्टीन हांव स्वागत करता आणि आमची पार्टी स्ट्रेंथन करपाक हांव आशा बाळगता की हे दोन्ही कॅन्डिडेट आमचे आमदार जावन गोंयच्या विधानसभेत पावतले। काँग्रेसी कडेन आमी 2 सिटां मागिल्लीं आमचे पणजेचे सिटाक आमचे आमदाराक बाबूशाक पणजे सीट दिल्लो आसा आनी कुठ्ठाळे तेंचो ऑलरेडी तेंच्यांनी काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट फायनल केल्लो। तरी पूण तेंच्यांनी आमकां बाब रमाकांत बोरकाराक तेंच्यांनी परमिशन दिलें की आमच्या पार्टीक तेंच्यांनी घेवचें। फ्रेंडली फायट जावनी म्हणून कोण जिखता तो आमचो असो म्हणून तेंच्यांनी ठरयला। तेन्ना हांव आशा बाळगता बाब रमाकांत बोरकार आमदार जावन आनी बाब बाबूश आमदार जावन दोगी जाण युनायटेड गोवन पार्टीचे 2 आमदार विधानसभेत पावतले अशें। In fact, Mr. Ramakanth Borkar had met me, and he had shown interest that he wanted to contest on our party. So that is the reason I had asked for a seat, because as far as Kiswadi is concerned, I never put a claim on any of the I never put a claim on any of the seats as far as Kiswadi is concerned. Because Santa Cruz, I said, let Congress be his candidate. Taligaon Congress candidate, and San Andre was Congress candidate. So that is the reason I said that I opted for Portali seat. So that is the seat which Congress was not holding, and it was with the BJP.